हांव देवकी कृष्णाक स्मरून आज हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता की म्हाका तुमी आज चीफ गेस्ट म्हणून हांगा आपयला म्हणून. तर म्हाका ह्या बद्दल चडशे पयलीं कांय खबर नाशिल्लें आमचो तुमचो देवकी कृष्ण स्पोर्ट्स क्लब बी आसा म्हणून. जेन्ना हांवें म्हायती करून घेतली तेन्ना म्हाका कळ्ळें एक्चुली हो पयलो पासून जुनो जाणटो हो क्लब हो. तेन्ना ताका युनियन जवळ जवळ 70 वर्सां जालें म्हणून अशें आतां आयकपाक येता. तो जवळ जवळ तेन्ना तो युनियन क्लब म्हणून असो हें आशिल्लो नावालुपाय आशिल्लो. पण आतां तो सद्या देवकी कृष्ण स्पोर्ट्स क्लब म्हणून हें आतां ताचें नवें नामांकन जाल्लें आसा. तर अशें आसतना आज अशें कळून आयलां की ह्यो ज्यो देवकी कृष्ण देवस्थानान देवकी कृष्ण स्पोर्ट्स क्लबान ज्यो आज टीम टुर्नामेंट अरेंज केल्लो आसा तो जवळ जवळ 15 ऑगस्ट पर्यंत चलतलो. हांगा खेळटले आनी हो टुर्नामेंट आमकां फुडें मोठ्या प्रमाणान करूंक मेळटलो. सो हांव अवधूत बाब रायकराचे धन्यवाद म्हणटा. त्याच बरोबर तेन्ना जेन्ना हांवें हो कॉन्सेप्ट मांडलो तेन्ना हांवें विचार केलो की हो जो टुर्नामेंट आसा तो देवकी कृष्ण स्पोर्ट्स क्लबाच्या हातान सोंपोवचो. कारण ते बऱ्यापैकी एक ऑर्गनायझर जावन आसा आनी तांणी खूब सक्सेसफूल टुर्नामेंट गेल्या 49 वर्सां केल्ले आसा जे हांव म्हाज्या भुरगेपणानसून पळयत येयल्लो आसा. सो हे आतां फुडल्या वर्सा हे 50वें वर्ष आसतलें देवकी कृष्णाचें तेन्ना आमकां एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आहा. एक गीर गोल्ड कप तेंचे 49th इयर एंडिंगाक आमी हांगासर आयोजीत केल्लें आसा.